मोपा लिंक रस्तो एप्रिल मेरेन पुराय जातलो। ताका लागून प्रवास सोपो जातलो। देखो अपना देश येवजणे वरवीं गोंयच्या पर्यटनाक चालना मेळटली। दाबोळी आनी मोपा दोनूय विमानतळांक फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी म्हळां। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। देखो अपना देश आज अगातीची पहिली फ्लायट हांगासल्यान वता म्हणजे हाज्या पयलीं गोंयांतल्यान अगाती वचपाचो कोणी विचारय करूंक नाशिल्लो आनी इतकी कनेक्टिविटी कोण घेवन वयतलो हेंय कोणी पळोवंक नाशिल्लें आनी ताकाच लागून देखो अपना देश ह्या स्किमीच्या अंतर्गत गोंया देशांतले म्हणजे आयलंड आसूं किंवा स्मॉल सिटीज आसूं हे पळोवपा खातीर टुरिजम हांगासले थंय वतले थंयसले हांगासर येतले। इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर द स्टेट ऑल्सो म्हणजे टुरिजम बूस्ट जातले इकॉनॉमी बूस्ट जातली आणि अशा पद्दतीन इट वील गिव more and more flights, more and more passengers for the Mopa International Airport, Dabolim International Airport. So air connectivity चड वाडल्या कारणान ताचोय फायदो आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो। आज जर आमी पळयता आसत आमचो फक्त कनेक्टिंग रोड जो मोपा एअरपोर्ट टू द नॅशनल हायवे एंड इट इज कंप्लीटिंग इन द एप्रिल म्हयन्यात तोय पुराय जाता। आमी अजून सकयल्यान टर्न मारून जे वता म्हणजे आनीकूय बी 10 आणि जी येवपाक थंय 10 मिनटां लागतात आमी विदिन द 5 minutes वी वील डायरेक्टली टच टू द नॅशनल हायवे दॅट इज ऑल्सो द प्लस पॉयंट।